सगळ्यांक तुमकां नवे वर्साची पोरबी. I wish for you, each one and every one of you, good health, peace and abundant blessings. तुम्ही तर जाणात, ह्या दिसांनी हांव आमच्या मुंबयच्या सिनियर तियात्रिस्टांक पिकल टिकल चॅट शोवाचेर हाडीत आसा. म्हणटोच हांव अजूनय मुंबईत आसा. तर आयज हांव तुमच्या मुखार हाडटा आनीक एक मुंबयकार, जो मुंबयच्या तियात्रांनी बरोच पोरजोळ्ळा आनी अजूनय पोरजोळटा. तो जावन आसा एक कांतोरिस्ट, पार्टिस्ट, तियात्र बरोवपी आनी तियात्र दिग्दर्शपी. ताणें जायत्या मोठ्या मोठ्या डायरेक्टरांच्या तियात्रांनी काम केलां. इतलेंच न्हय, जायते संस्थेचे बी ते पदाधिकारी म्हूण आसात. आनी द मोस्ट इम्पॉर्टंट पोजिशन ही इज होल्डिंग टुडे is that he is the president of the Maharashtra Konkani Kala Sounstha. So let us put our hands together and welcome Francis Xavier Fernandes, who is originally from Kalangut. फ्रांसिस बाब, तुमकां आमचे मोगाचे उनुनीत येवकार. Thank you very much. Hello everyone. फ्रांसिस बाब, म्हजो पयलो प्रश्न तुका. हांव जाणा ते प्रमाणे जायते तियात्रिस्ट गोंयांत जावं मुंबय, तांकां कोणें ना कोणें तरी तियात्रान हाडल्यात. कोणाची माय तियात्रिस्ट आसली म्हणून, कोणाचो पाय तियात्रिस्ट आसलो म्हणून, कोणाचे सोयरे कोण ना कोण तरी तियात्रिस्ट आसले म्हणून. आतां तूं म्हाका सांग, तुका कोणें पालकार हाडलो, खंयच्या सोयऱ्याक? जाणाय शरण बाय, खरें म्हणून सांगल्यार आमच्या फॅमिलीन कोणूच तियात्रीत नासलो. ओके. फकत म्हजो पापा आनी हांव योग तियात्र सोडिनासलो बांगवाडी. पूण म्हाका खरेंच तियात्रीन हाडपी ओडटोता म्हजो गुरू बाब कुस्टोडियो रिबेलो. ओके. जायते जाण आसतले, ताका नोकोय आसतले. तो व्हरतलो बरो तियात्री, जायत्या तियात्रांनी भाग घेतला. बरो कॉम्पेर काजरांक आनी बरी कॉमेडी पार्ट करतालो. ओके. हांवें जर तियात्र बरयला कॉमेडी, ताज्या दुसरो कोण करीत नासलो. ताका फकत पार्ट दिवंक जाय आसली, सगळें ताचेर सोड. ताणें म्हाका वयर काडलो आनी ताजे वरवींच हांव तियात्रीस्ट जावपाक पावलो. फ्रांसिस बाब, आयच्या वातावरणान मुंबय चड सिनियर तियात्रिस्ट उरोंक ना. थोडे म्हणल्यार तातूंतलो तूं एकलो. आतां तूं म्हाका सांग, तुज्या हिसपान तूं कोण? कांतोरिस्ट, पार्टिस्ट, दिग्दर्शपी, तियात्र बरोवपी? आय मीन लोक तुका कोण म्हूण वळखता? तियात्र रायटर, डायरेक्टर ऑर एक्टर ऑर सिंगर? सांगूंक गेल्यार सगळेंच केलां हांवें, पूण चडसो लोक म्हाका तियात्रीस्ट बरोवपी म्हणटात. बरोवपी दिग्दर्शपी तियात्र घालता बस, तेंच म्हाका नांव व्हडलां. कित्याक फ्रांसीस आहा जाल्यार तियात्र आहा. ओके. ओके. सो यू आर नोन मोर एज अ रायटर डिरेक्टर. तियात्रां बी मागीर येतात तितून, पूण फुडें म्हणजे तियात्र आसा, बाकीचे सगळे आहा. ओके. व्हेरी नायस. फ्रांसिस बाब, एका तेंपार मुंबय शारान बऱ्यांतले बरे तियात्र बरोवपी आसले. एम आय रायट? ओके. सो आतां तुजे नोदरेन ह्या काळान
सगळ्यान बरो बरोवपी कोण आनी कित्याक आतां तूं आपूण म्हूण सांगता जाल्यार सांगूं येता लॉस ना. बाय खरेंच म्हटल्यार बोमाय पळोवंक गेल्यार चडशे आमचे तियात्रीस्ट ना तुवें म्हटलां आदी पळय सगळे देवाचे आपोण येवन देवागेर गेले. आतां वेजून पासून गेल्यार चडशे आमकां मेळना जी बोमाय आहात आनी त्यो तियात्र बरयतात आनी तियात्र घालतात. त्यो बाप्टिस्ट टॉपरेटो आहा तो केन्नाय घालता आपले टोरी मार्टीन आहा तोय आपले कितें तियात्र आहा ते फुडें घालतात आनी वय हांवूय आहा पूण हांव चडसो म्हणजे पॅरिशीनूच आहा इगोजेनूच आहा भायरचो चड पावना हांव. ओके नाजाल्यार म्हाका दिसना आनी कोण दुसरो म्हज्यान उगडास करून Okay, so according to you, Tony Martins is the best writer director today. Yeah. Okay, nice. Francis Bow, and now coming to the most important point. तूं जावन आसा आतांचो प्रेसिडेंट महाराष्ट्रा कोंकणी कला संस्थेचो. Am I right? म्हणटोच जे वायट बरें तियात्राच्या मोडार मुंबयच्या तियात्राच्या मोडार जाता ताचो जबाबदार जावन आसा तूं. आय मीन टू से तियात्राचो दर्जो वयर सरना जाल्यार ताचो जबाबदार तूं. इतलेंच न्हय तियात्र मुंबयन कमी जायत वेता जाल्यार हाचोय बी जबाबदार तूं. वॉट डू यू हॅव टू से टू दॅट? डू यू अग्री विथ मी? पळय भाय अध्यक्ष म्हणटोच प्रेसिडेंट म्हणटोच चेपे म्हाज्या माथ्यार पडटात. बरें केल्यार हांव जबाबदार बरें जायनाय जाल्यार हांवूच जबाबदार कित्याक हांव प्रेसिडेंट. हय तुवें मानून घेतलें तूं प्रेसिडेंट म्हणून पूण हांव कितें म्हणटा एका तियात्राची संस्था घडोवन हाडप म्हूण गे कितें तियात्र जिवा व्हरूंक फांकारूंक तियात्राचो दर्जो वयर सरूंक. आतां लूक एट युअर बॉम्बे साबार भासांची नाटकां ड्रामा जातात तांकां सोर केल्यार आमचो तियात्राचो दर्जो तितलो उंच आसूंक जाय आसलो पूण तो तसो जायना. दॅट मिन्स ही जबाबदारी ती संस्थेची ऑटोमॅटिकली ती जबाबदारी एका प्रेसिडेंटाची. सो डू यू नाव एक्सेप्ट दॅट यू हॅव फेल्ड इन दीस रिस्पॉन्सिबिलिटी? एकदम म्हणून जायना बाय फेल म्हणून कित्याक आमी जाता ते भाशेन प्रयत्न करता. वी आर ट्रायिंग आवर बेस्ट आनी जाता ते भाशेन आमी उखलूंक प्रयत्न करता जावं भाशेक तियात्रांक जावं आनी खंयचेय कार्यक्रम आमी करता पळय आमी 100% दिता. आतां ते जायना आमी करता ते उणें पडटा ते वय ना म्हणून येता पूण सगळेच वाटेन आमी म्हणूंक जायना आमी प्रयत्न करिना कित्याक आदले भाशेन आयज तियात्र ना बाबाय. Okay, but to some extent you are taking the responsibility. आतां जायना घोडोन येयना म्हणून जबाबदारी आनी बरें गेल्यारय. फ्रांसीस बाब फाटीं हांवें आमच्या पिकल टेकल शोवाचेर एक मुंबयचे तियात्रिस्टाक काडलेलें आनी ताका एक प्रश्न विचारलेलो. तोच प्रश्न हांव तुकाय विचारता. कांय मुंबय तियात्रिस्टांचे मदें उलोवप चलता की महाराष्ट्र कोंकणी कला संस्थेचे पद अधिकारी फकत नांवाचे. एक्चुअली पळोवंक गेल्यार संस्थेचे कारभार फकत दोगांच जाणां चलयतात बेटिनास आनी केनी कुमार. आतां ती म्हणटा इट इज नॉट लायक दॅट एट ऑल तें तशें ना तें. बट नाव यू आय एम आस्किंग यू एज अ प्रेसिडेंट वॉट डू यू हॅव टू से अबाउट दॅट? ती चलयता काय तूं? बाय एका हांसो ना हांसो हांव नको समजना असलो प्रश्न म्हाका दिसना कितें स्वता आहा तर. आनी आमची संस्था इतल्याच वर्सांची आहा आनी कितलेच मेंबर आहात आमचे. एक समिती आहा 14 जाणांची एकल्याच दोगांक ते हे चलोव येता. प्रश्न सारको न्हय तुजो. आमी सगळी एकवटान. हो प्रश्न म्हजो न्हय थोडे तियात्रिस्ट अशें उलयतात त्या पासून हांवें तुका हो प्रश्न केला. इज इट ट्रू ऑर इज इट नॉट ट्रू? ना बाय तें सारकें न्हय आनी सारकें हांसोय नजो कोणाच्यान एकल्यान चलोवंक जायना. नाजाल्यार समितीची कितें गरज आसली कमिटीची कितें गरज आसली एकल्यानूच चलोव येतासली आपुणूच प्रेसिडेंट म्हणून हें घडोन. आनी त्या भायर आमचो अत्मीक गुरू फादर रुई खोमेलो आहा तो आमकां सदांच मार्गदर्शन दिवन एकवटान आमकां बांदून हाडटा. कोणें सांगलां तुका? ओके माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू. आमच्या भारत देशांत जावं हेर देशांनी अशी सजमणी आसा की प्रायम मिनिस्टर वा प्रेसिडेंट कोणूय जावं पूण सगळे सॅल्यूट मारतात फायनान्स मिनिस्टराक.
कारण ताचे कडच्यान दुडू येता तिकून. आता म्हाका सांग, तुमचे संस्थेंतूय अशेंच चलता? आय मीन टू से, कोण फंड्स ओ दुडू हाडटा ताचेच सांगणें चलता? ना बाय, तशें जायना काय. आमचे संस्थेन तरी आमी जमाती करता, म्हयन्याक एक पावट जाय जाल्यार सुबेसूय, आनी तितून आमी निर्णय घेता. कितें आहा पळय फंड्सांतून न्हय, आनी दुसरे कसले प्रश्न आहा ते मेजार दवरता आनी ती भासाभास करून निर्णय घेता आनी सगळ्यांक मानता तशें आमी करता. म्हणजे कोणाक वयर सकयल जालेले करूंक दिना आमी, हो दुखोवंक दिना. म्हणजे कोणा एकल्याचो ओपिनियन ओ डिसिशन ओ सजेशन घेयनात, सगळ्यांचे एक मन जाल्या उपरांतूच तुमी डिसिशन घेता. एकदम सारकें बाय. ओके, हातून कसलोच दुबाव ना. फ्रांसीस बाब, म्हजो फुडलो प्रश्न तुका. हांव जाणा जेन्ना तुमची संस्था पयलींच फॉर्म जालेली तेन्ना ज्यो रोज पद अधिकारी आसले आनी ताणें गोंया येवन सगळ्यांक सांगलेलें, सगळ्यांक मीन्स शी टोल्ड एवरीबडी दॅट महाराष्ट्र सरकार संस्कृती विभाग दर एका तियात्रिस्ताक वा दर एका संस्थेच्या मेंबराक एक प्लॉट दितलो बंगले बांदून म्हणून. हें फकत आमकांच न्हू, ताणें आख्खे गोंयांत नॉर्थ टू सावथ सगळ्या लोकांक सांगलां. आतां हे खबरेक 20-25 वर्सां जालीं आसतलीं, जाल्यार म्हाका सांग, कितल्या जाणांक ते प्लॉट मेवल्यात वो तांणी बंगले बांदल्यात? राव भाय, हांव अशें राव, हांव तेन्ना चडसो नासलो महाराष्ट्र कोंकणी कला संस्थान. हो जायत घडये निकतोच भितर सरलोलो आनी हांव भुरगो आहलो, म्हणजे धाकटुलें बाळ खंय आसतात जल्म दितच तो आसलो. ही खबर चडशी म्हाका ना, पूण झाडां आसलो जाल्यार जरूर म्हाका ह्यो प्लॉट आनी बंगलो पूण मेळोंक ना, कित्याक हांव नासलो तितून. ओके, नासलो, पूण तूं आयकोन तरी जाणा कोणाक मेवला म्हणून? कोणाक लायक प्लॉट आनी बंगलो आजून पळोवंक ना हांवें. इतलेंच न्हय, ताणें हेवूय बी सांगलेलें की दर एका तियात्रिस्ताक महाराष्ट्र सरकार संस्कृती विभाग तांचे कडच्यान एकल्याक दुडू मेळटले म्हयन्याच्या म्हयन्याक आनी व्हडले व्हडले पुरस्कार फावो जातले म्हणून. आतां तूं, यू बीइंग द प्रेसिडेंट, प्लीज टेल अस, कित्याक आमकां कांय खबर ना हाव फार इट इज ट्रू ऑर वेदर इट एक्चुअली हॅपेंड. सो तूं आमकां सांग, कितले जाणांक ते दुडू पावले आनी महाराष्ट्र सरकारा कडच्यान कितले जाणांक पुरस्कार फावल्यात? पळय बाय, खरें म्हटल्यार हांव अध्यक्ष महाराष्ट्र कोंकणी कला संस्थेचो जायतीच वर्सां जाली, पूण ही खबर म्हाका आजून पासून नासली. तुजेच लागसून हांव पयले फावटी आयकता. आनी दुसरें म्हटल्यार म्हज्या बँकानूय इतलो खंयचोच पयसो येवंक ना, सरकाराचो आनी कोणाचो. त्या भायर अवॉर्डूय म्हाका दिसना कोणाक मेवल्याचे, म्हाका जाल्यार मेळोंक ना आयज पासून तरी. आतां तुकाच पळय, तूं मुंबयचो तियात्रीस्ट जावन गोंयच्या सरकारा कडच्यान तुका कला गौरव पुरस्कार फावो जाला, जाल्यार असलेच पुरस्कार मुंबयन आसूंक फावो नासले? फावो आसले बाय, पूण हें जायना. पूण गोंयचो सरकार आमची कला वळखून आमकां शेबासकी दिवन आमकां जायतेच अवॉर्ड दितात, जायतो तेंको दितात. आनी आयज म्हणटा हांव खरेंच आमी गोंयच्या सरकाराक आभारी जावन उपकारी आहात. ओके, व्हेरी गुड. I think it's time for a tea break now. What do you say? Would you let's have some तान लागले आसतली न्हय? ओके, तुका कसली चाव आवडटा, काळी काय दुधाची? म्हाका म्हणशी जाल्यार काळी, आनी ते जाल्यार साखर ना जाल्यार आनीक चड. ओके, म्हाकाय काळी चाव पसंद. सो लेट्स बोथ हॅव काळी चाव. चियर्स. चेतनाच्या बारार फुगा जावन जिवा, देवा कित्याक म्हूण रोजली रोडटा नोशिबा. भयणी शीण करिना काय देवाक, गोठाय दिया तुज्या भावाक. आयज तुपा काळोखी, फाल्यां उजवाड फुडारा. म्हाका लागून बावा फुडार, तुजो पळय बेटा बावो
सांडून आता तू म्हाका हांव तुका जोडतो सांग नाय आजून बरें दिसलें बायच्या गरम गरम पियो Yeah, tea always freshens up a person. फ्रान्सिस बाब, हांव आयकोन जाणा की तुमची संस्था कॉम्पिटिशनाक घडोवन हाडटा म्हणून कांतारांची जशे परी सोलोज, डुएट्स, डुओज, ट्रायोज, क्वार्टेट्स, कोरल असल्या कांतारांची नवे नवे भुरग्यांक तुमी येवपाक चान्स दिता. तें बरें आसा, बरी गजाल, कित्याक तुमी नवी पिळगी आमचे तियात्र माचेर वचून तयार करता. पूण कांय मुंबयचो लोक अशें उलयता की हे भुरगे नवे भुरगे तयार करून फायदो कसलो जरी तर मुंबयन तियात्रूच जायना जालें. आतां तूं म्हाका सांग, ही जावन आसा तुमची जबाबदारी न्हू, संस्थेची जबाबदारी न्हू तियात्र जिवे दवरूं? वय बाय, तूं म्हणटाय तें सारकें, पूण सगळेच वटेन हांव म्हणना सारकें, कित्याक स्पर्धा कॉम्पिटिशन जालें म्हणटच कोण जिखता पयले दुसरे सुवातेर येता, हो कोण कांतारान आमकां दिसलें एकदम बरो कातरीस बरें कातरीस म्हणून, जाल्यार आमचे शो आसतात पळय, म्हाकाच पळय हांव म्हजो तियात्र दाखयता जाणा, तांकां आपुणें करता तियात्रान यो कांताराक गो, ती येतात आनी ती खुशाल जाता. तशेंच दुसरे आमचे थोडे भोव जे आपले शो घालतात तांकांय आमी आमंत्रण दिता कोण जिखलात पळय कॉम्पिटिशनाक, आनी ती खुशाल जावन येतात आनी ताचो माय पाय तांकां जाय तो तेंको दिता. हे भाशेन फुडें वचोंक आनी कांतारां करूंक. Okay, but this is like once in a while kind of a chance. I'm talking about making them into professional singers on a regular basis in theatre. Yeah, but there are difficulties. जशे परी जायते अडचणी असतात. तियात्र जायते तियात्र आमच्यान करून घडोवंक जायना. एक तर तियात्र बरोवपी जाय, तियात्र कोणाचे तियात्र आहा तेणी बिलगूच सरोंक जाय. आनी हें करून आमी जायतो प्रयत्न करता, कोणाले तियात्र आहा पोन्ने पासून तियात्र बरयलेले पासून आहा जाल्यार फुडें हाडूंक आनी आमी घालता. तशें तियात्र कोंकणी डे म्हणून घडोवन हाडटात आनी तो दीस आमी पाळटा. म्युजिकल शो करता नाजाल्यार तियात्र बरयता, तियात्र कोणाचो आहा तो घडोवन हाडटा. ते भाशेन एकदमच बंद करूंक ना आमी, चालू आहा, पूण इतले फास्ट स्पिडीचेर जायना. कारणां सांगतलो जाल्यार जायतीं कारणां आसतात. तियात्र कित्याक जायना तें सांगू, पूण हांव जाल्यार म्हणटा ह्यो अडचण्यो आसच्यो आसून तुमी ट्राय तरी करूंक जाय तियात्र जिवे दवरूंक. ह्या आदी कितें जावंक ना, कितें करूंक ना तें आसूं सोड खबर, फॉरगेट इट. ह्या फुडें मुंबयत तियात्र 2 म्हयन्यांक जावपाक तुमचो कितें प्लान आसा? मुंबय तियात्र जावचेच नात म्हणून तुमी हात उबारले जाल्यार तेवूय आमकां कळोनी. प्रयत्न तर चालूच आहा, पूण 2 म्हयने तियात्र करूंक आमचे लायक घडचें ना, कित्याक जायत्यो अडचणी आहात. सगळेच आमचे वावराडी, सगळेच आमचे कलाकार नोकरी करतात आनी तांकांय सुटी मेळोंक जाय, हांगा थंय मेळोंक जाय. भायर पासून वयतले जाल्यार तांची लीव सँक्शन जावंक जाय आनी जायत्यो अडचणी आहात. दुसरे तियात्र बरोवपी जाय आमकां, कोणाचे तियात्र आहात तांकां आमी सांगता फुडें सरात आनी तुमचो तियात्र घालया आमी. पूण 2 म्हयने म्हणशी जाल्यार हें करूंक जावचें ना, घडचें ना. बेश्टे सांगोनय फायदो ना जातले म्हणून. बट तुम्ही जाता तितले प्रयत्न करतात, ट्राय करतात. वय प्रयत्न करता आमी. आमचे कार्यक्रम वर्साचे मांडलेलेच आसतात आनी 2 वर्सां आमी ते परतून पळोवन खंय आनीक करूंक जाता जाल्यार पळयता आनी त्या प्रमाणे आमी इल्ले करता खंयसरूय. कसले एक्टिविटीज आसा तुमच्या संस्थेच्यो? चड करून हेच संस्था आमी कॉम्पिटिशनां करता, जायतेच वर्साची तियात्र डे करता, आमची परब करता वर्साच्या वर्सा. सान सिसिलिया आमची पात्रोन, तिच्या नांवान आमी करता. मागीर कार्नावाल आहा तो आमी 2 वर्सां करता. मागीर होम फॉर द एजीड खंयच्याय घराक भेट दिता आनी कोण एकदम गरजे वता आर्टिस्ट आहा ताका आमी कितें आदार दिता चोडवांक. Okay, let's move on to the next question. Francis Bab, लॉकडाऊन पिरियड सोडून गोंयांत
100 हजारांनी तियात्र प्रयोग जातात दर वर्साक हें तुमी जाणात जाल्यार तुमी म्हाका सांगात तुमकां आमच्या गोंयच्या प्रोड्युसरांचो कसलो तरी हेल्प जाय मुंबय तियात्र आदले भाशेन जावपाक आय डोंट मीन टू से आदार फायनान्शियली दुसरी कसली मदत एज इन हाऊ टू गो अबाउट रिवायविंग द तियात्र इन मुंबय होय काय हाचे वयर आमच्यान चिंतूं येता आजून पासून चिंतूंक नाय जाल्यार ह्या फुडें आमच्यान चिंतून आमी मेळूं येता गोंयच्या प्रोड्युसरांक गोंयच्या बरोबर डायरेक्टर आनी तांच्यांनी आमचें मत एक करून आमच्यान पळोवं येता कशे भाशेन बोबाय पोत्तून तियात्र आमच्यान हाडूं येता आनी लोकांकूय एकदम खुशालकाय भोगतली पोत्तून तियात्र पळोवंक सो यू वूड डेफिनेटली लायक टू टेक देयर हेल्प खरेंच आनी आमच्यान हे चिंतून आमच्या संस्थेनूय जोमातीक आमी हे प्रश्न फुडें घालतलो ओके आनी पळोवया ह्या वयर आमच्यान खंय पासून देंप मारूं येता ते Oh, nice, very good. फ्रांसिस म्हजो निमणो प्रश्न खंत भोगता त्याच मुंबयत जंय तियात्र सुरू जाल्लें आयज त्याच मुंबयत तियात्र जायनात आनी हाचे जबाबदार आसात मुंबयचे तियात्रिस्ट आमचे इन्फॉर्मर आमकां सांगतात की सोदतलो जाल्यार मुंबय जायते गोंयकार दुडवांकार आसात जांचे स्पॉन्सर मेळोंक शकता जे तियात्राच्या आदाराक पावतले पूण तांकां वचून मेळोंक कोण फुडाकार घेनात डू यू अग्री पळय बाय तियात्राच्या बाबतींत इतलें जाग ना पूण आमी कार्नावाल जो करता पळय आमकां जायतो आदार मेळटा कित्याक आमी वचोन जायत्या जाणांक अप्रोच करता स्पॉन्सर हाडटा आनी आमकां आदार मेळटा तियात्राक जायत घोडये आमी केला पूण तितलो ताकतेन आमचो एफर्ट जावंक ना पूण ह्या फुडें ट्राय करूंक कांय हरकत ना आमी करूं येता आनी करतले आमी व्हेरी गुड हो प्रश्न तुवें केलो एकदम बरो आमच्या फायद्याचो ओके आनी आमी खरेंच वावुरतले ह्या मार्गांचो थँक यू व्हेरी मच एक्चुअली विचारतलो जाल्यार आनीकूय जायते प्रश्न आसात पूण वेळाची बंदन आसा बट तरी हांव तुका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा तुमी तुमचो मोलादीक वेळ काडून पिकल टेकल चॅट शोवार आयले म्हणून As a token of our appreciation for having come on our Pickle Tickle Chat Show, here is a small memento for you with love from us. Thank you so much. So sweet of you. सपोजच्या दिवाय दोन उतरां उलोवंक सोदता उलो येता Sure. पळय बाय शॅरन आनी बाब विल्सन तुमी दोगांय मेळोन हो कार्यक्रम करतात वालोर तुमकां खरेंच इतलो बरो तुमी चिंतून हो कार्यक्रम मुखार हाडून म्हज्या असल्याकूय आपोवन आनीकूय म्हाका उर्बा आनी उमेद दिली हे फुडें जायते तियात्राक बरेपण करूं तुमी जायते मोतीन आमच्या घातले म्हज्या तरी घातले ह्या वरवीं म्हज्यान आनीक आमच्या संस्थेन वा आनीक म्हज्या पर्शी जिवितान पासून जायते चिंतूं येता तियात्र आनीकूय व्हडा दर्ज्यान करूं आनी आमी करतले म्हणून आमी सोदमतां तुवें आमच्या मार्गदर्शनाक जाय तोच तेंको दिलो आनी गूड फूड फॉर थॉट थँक्यू गॉड ब्लेस आनी तुमाय मोगाच्यान तुमी मोगाच्यान हो कार्यक्रम पळयत रावात आनी कितें ना कितें घेवत रावात फकत कातकुल्यो जाता म्हणून